नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया तांदळाचे पीठ बेसन घालून पोळे। एक ल्हान कांदो बारीक कापून घेतला, एक हरवी मिरसांग बारीक कापून घेतल्या, थोडी ओली कोथमीर घालता, 2 चमचे सोय घालता, 1 कप तांदळाचे पीठ, 2 चमचे बेसन घालता, चण्याचे पीठ, चवीपुरते मीठ घालूया, अर्धो चमचो साखर घालता। साखर तुमकां नाका जाल्यार स्किप केल्यार जाता। मिक्स करून घेऊया। हातून उदक घालून पीठ कालून घेऊया। पिठान गोळे जावपाक दिवपाक जायना। पळयात, पीठ अशें कालून घेवपाक जाय, इतले पातळ जावपाक जाय। हे पीठ कालोवपाक ही 2 कपां भरून हांवें उदक घेतिल्ले। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला, ताजेर आमी थोडे तेल घालून घेऊया। तेल तव्याचेर अशें पसरून घेऊया। पोळो तव्यार घालच्या पयलीं पीठ अशें दवळून घेवपाक जाय। आता आमी पोळो घालून घेऊया। कडांनी थोडे तेल घालूया। गॅसाची फ्लेम हांव मिडियम करता। पोळो परतून घेऊया। अशें कडांनी पयलीं सारखे सोडून घेवपाक जाय आनी पोळो परतून घेऊया। दोन्ही वाटल्यान बरो कुरकुरीत करून घेवपाक जाय। आनी पळयात, तांदळाचे पीठ आनी बेसन घालून पोळे तयार आसा। पोळो हांव काढून घेता। हे पोळे खूप रुचीक लागता, कुरकुरीत लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राइब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।